दीस ब्रेस्तार सप्टेंबराची 19 तारीख 2024. पयलें वाचप कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें अध्याय 15 अवस्वर 1 तावन 11. भावानो, हांवें तुमकां परगट केल्ली सुवार्ता आतां हांव तुमकां उगडासाक हाडटां. ती तुमीच मानून घेतली आनी तांतूं तुमी आतांय स्थिर आसात. हांवें परगट केल्ल्या तशीच तुमी ती सांबाळशात जाल्यार तिचे वरवीं तुमी तारण जोडतल्यात. ना तर जालें तुमचो भावार्थ निर्फळ जातलो. हांवें मानून घेतलो तसोच प्रप्रथम म्हणून तुमकां दिलो तो संदेश हो. पवित्र पुस्तका प्रमाणे क्रिस्त आमच्या पातकां खातीर मेलो, ताका नकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो. केफासाक आनी उपरांत 11 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. उपरांत एकाच फावटी 500 भावापरा 60 जाणांक तो दिश्टीक पडलो. तांचे मदले 60 जण अजून पर्यंत जिवंत आसात, पूण थोडे मौन पावल्यात. उपरांत तो जाकोबाक दिश्टीक पडलो आनी त्यानंतर समेस्त धर्मदूतांक. शेवटी म्हयनेभर ती जायनासतना जल्मल्लेले बरी म्हाकाय तो दिश्टीक पडलो. धर्मदूतां मदें हांव कनिश्ट. धर्मदूत म्हणलें नांव लेगून म्हाका फावो न्ही, कित्याक देवाचे पवित्र सभेक हांवें दग दिल्या. तरी हांव आतां कितेंय जालां जाल्यार तें देवाचे कृपे वरवीं. ताणें दिल्ली ती कृपा म्हजे तें निर्फळ जावंक ना. निजायकी सांगचें जाल्यार तांचे सक्टाप्रास 60 मिनतेन हांव वावुरलां. हांव जावं ते जावं आमी सक्कट परगट करता ते एकच आनी तुमी सतमान लाय तेंच. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 118 1b तावन 2 16ab तावन 17 आनी 28. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. ताची विश्वासी दया सासनाक बाळता. तर इस्रायल ताका वाकणून म्हणो, ताचो विश्वासी मोग सासनाक बाळता. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला, ताच्या उजव्या हातान महत्कार्यां चलयल्यान. हांव मरचो ना, हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. तूं म्हजो देव, हांव तुका अर्घां दितां. म्हज्या देवा, हांव तुजी स्तुती गायतां. तूं म्हाका आयकलोय आनी म्हजो सडवणदार जालोय. देखून हांव तुका अर्घां दितां सर्वेस्परा. श्लोक. सर्वेस्पराक दिन वाचुया कित्याक तो बरो. शुभवार्ता. लुका प्रमाणे शुभवार्ता अध्याय 7 36 तावन 50 पर्यंत. फारिजेवा मदल्या एकल्यान जेजूक जेवणाक आपयलो. जेजू त्या फारिजेवाच्या घरा वचून जेवणाक बसलो. त्याच शारांत खोटेपणी जियेतेली एक स्त्री आसली. जेजू फारिजेवाच्या घरात जेवणार आसा तें आयकून ती एक चंद्रकांती सिसलींत सुगंध तेल घेवन आयली आनी ताच्या पांयासरशीं फाटल्यान रावन रडोंक लागली. आपल्या दुखांनी तिणें ताचे पांय भिजयले, आपल्या माथ्याच्या केंसांनी ते पुसले, तांचो उमो घेतलो आनी परमळीक तेलान ते माखले. हें पळोवन जेजूक आपोवणें दिल्ल्या फारिजेवान आपणायतल्याक म्हळें, हो मनीस निजायकी एक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आपडलेली ही स्त्री कोण आनी खंयच्या कास्ताची पातकीण म्हणून जाणा आसतो. तेदवान जेजू ताका जाप दिवन म्हणालो, सिमा, हांवें तुका एक उतर सांगचें आसा. ताणें म्हळें, सांग मेस्त्री. तवळ जेजू मुंदरून म्हणालो, दुडू रीण दितेल्या एकल्याक
दोग रीणकारी आसले. एकल्यान 500 रुपये आनी दुसऱ्यान 50 रुपये ताका देवे आसले. रीण फारीक करूंक तांकां दोगांकी तांग नातले वरवीं तांकां ताणें माफी केले. तर आतां सांग, तांच्या मदलो कोण रीण दितल्याचो चड मोग करतलो? सिमोन जाप दिवन म्हळें, चड रीण देवें आसलो म्हणून म्हाका भोगता. जेजू ताका म्हणालो, सारकें सांगलें. उपरांत ती स्त्री ते परतून सिमोनाक तो सांगी लागलो, तूं हे स्त्रियेक पळयताय मू? हांव तुज्या घरा आयलो, तुवें म्हाका पांय धुवंक उदक दिलें नाय, पूण तिणें म्हजे पांय दुकांनी धुवन आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें म्हाका उम्यान स्वागत केलो नाय, पूण तिणें हांव भितर सरले घडये तावन म्हज्या पांयांक उमो दिवचो खडलो ना. तुवें म्हज्या माथ्याक तेल माकलें ना, पूण तिणें म्हजे पांय सुगंध तेलान माकले. देखून हांव तुका सांगता, जायतीं तिची पातकां ती तिका बोगसल्यांत. तिणें दाखयलेलो वर्तो मोगूच हाका साक्स. जाका थोडेंच बोगशिलां तो थोडोसो मोग करता. उपरांत जेजू ते स्त्रियेक म्हणालो, तुजी पातकां तुका बोगसालीं. ताचे सांगाता जेवणार बशिल्ले आपणा इतल्याक अशें म्हणूंक लागले, पातकां सयत बोगशितलो हो मनीस कोण जायत? पूण जेजून ते स्त्रियेक म्हळें, तुज्या भावार्थान तुका बचाव केली, समाधानान वस. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. एका फारिजेवाच्या घरा जेजू जेवणार आसतना एक स्त्री जेजूचे पांय आपल्या दुकांनी भिजोवन आपल्या केंसांनी पुसता. ती स्त्री समाजाचे नदरेंत व्हड एक पातकी. तिचें पातक सर्वांक कळीत आसलें. जर आमचें पातक सर्वांक कळ्ळें तर सर्वांचे दृश्टेन आमी व्हड पातकी न्हय? सर्वांक कळीत आसलें ती खंयच्या खास्ताची पातकी न्हय म्हूण, आनी कसली खोटी जिणी तिची म्हणून सांगून समेस्त उलयताले. जेजू त्या विशयान विचार करिना. तिका आपले पांय आपडूंक सोडता. तिणें उमो दितना आडायना. न्हीज जावन समाजेंत हर एकलो तिचे लागीं वचूंक आशेतालो, तरी कोणीय तिका मोग दिनातलो. आज ती तिचो खरो मोग जेजूच्या पांयां तळा वाळोवन आसा. तिणें दाखयल्ल्या वर्त्या मोगाची साक जावन तिची सर्व पातकां जेजू बक्षिता. आमचें पातक मनशांक कळीत ना जावंक पुरो. खंडीत जावन देवाक सर्व कळीत आसा. देव आमची पातकां पळयना, तो आशेता आमचो भावार्थ आनी मोग. देवाचो मोग केल्यार खंडीत जावन आमची खोटी जिणी आमी सांडून देवाच्या राजाक पावतले.